बांयगीणी कोयरावेलो प्रकल्पाच्या राखणेवंटीक एनओसी दिवंक कळाव करपाक ओल्ड गोवा पंचायत निवाड्याक आव्हान दीत आसा असो दावो पणजी महापालिकेन केला। उपसंचालकान सुनावणी घेतले उपरांत सीसीपीक एनओसी दिवची म्हूण पंचायतीक आदेश दिल्लो। ते निवाड्याक ओल्ड गोवा पंचायतीन पंचायत संचालकाकडेन आव्हान दिल्लें। तो अर्ज सोमारा सुनावणेक आयलो। अर्जाचेर फुडली सुनावणी सोमारा 4 मार्चाक जातली। बांयगीणी कोयरावेलो प्रकल्पाचे राखणे वंटीक ओल्ड गोवा पंचायत एनओसी दिवंक तयार ना। पयलीं तांणी पंचायतीचे एनओसी खातीर ओल्ड गोवा पंचायतीन अर्ज केल्लो। पंचायतीन एनओसी दिवंक नाशिल्ल्यान सीसीपीन पंचायत उपसंचालकाकडे आव्हान दिलें। उपसंचालकान सुनावणी घेतले उपरांत सीसीपीक एनओसी दिवची म्हूण पंचायतीक आदेश दिल्लो। आतां पंचायतीन उपसंचालकाचे निवाड्याक संचालकाकडेन आव्हान दिलां। ताचेर सोमारा अतिरिक्त संचालक जयंत तारी सामकार सुनावणी जाली। ओल्ड गोवा पंचायत आपल्या अपिलान म्हणटा सीसीपीन बांदकाम खाते आनी वीज खात्याची एनओसी घेवंक ना। सीसीपीन कन्वर्जन ऑफ सनदाचे फॉर्म 1 आनी 4 दिवंक नासले। सीसीपीन दिल्लो बांदकामाचे प्लॅनाक टीसीपीन मान्यताय दिवंक नासली। सीसीपीन आपली जाप सोमारा सुनावणे वेळार दिली ती अशी: परवानगी दितना तांकां बांदकाम खाते आनी वीज खात्याची एनओसी पंचायतीक दिवपाची गरज ना। परवानगी फक्त राखणे वणत बांदपाक मागल्या आनी त्या खातीर कन्वर्जन ऑफ सनदाचे फॉर्म 1 आनी 4 दिवपाची गरज ना। सीसीपीन परवानगी घेतना भूंय संपादनाचे डॉक्युमेंट बरोबर जोडिल्ले। 4 जानेराक उपसंचालकान सुनावणी घेतल्या उपरांत सीसीपीक एनओसी दिवची म्हूण पंचायतीक आदेश दिल्लो। हे निवाड्याक आव्हान दिवन बांयगीणी कोयरावेलो प्रकल्पाचे राखणे वंटीक परवानगी दिवंक पंचायत कळाव करपाक सोदता असो दावो सीसीपीन केला। ह्या केशीची फुडली सुनावणी सोमारा 4 मार्चाक जातली। पणजेच्यान आमचो वरिश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकर। काणकोणा गालजीबागचो कासव सांबाळ वाठार ताब्यांत घेवपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक थंयच्या लोकांनी खर विरोध केला। 2 किलोमिटराच्या वाठारांत कितलींशींच घरां आसात। ही जमीन सरकारान ताब्यांत घेतल्यार लोकांचो नुस्तेमारी वेवसाय वतलो अशें थळावे म्हणटात। मनीस म्हत्वाचो काय कासव असो प्रस्न थळाव्यांनी सरकाराक केला। म्हणटा हो एक्वायर न्हय, गव्हर्मेंट खाली तेजेर बिझनेस करपाक आनी करोडान पयशे जोडपाचे फकत। आयज हे टॉटॉयस म्हणटा ते बारीक बारीक पोर काडटले आनी बारीक पॉन्ड्स मारतले आनी तेतून पसून घालताय। पसून घायले बरोबर आनी ते मागीर तेजे एक धाडटा की हिंगा टॉटॉयस पोसता म्हूण आनी फॉरेन लोक येतले आनी ताका तिकेट दिन पळोवपाचे आनी गांवच्या लोकांक हिंगच्यान धांवडून घालपाचे। गालजीबागाक बिचार लायन 100 मिटर गव्हर्मेंट एक्वायर करूंक सोदता। 100 मिटर एक्वायर केले जाल्यार लोकांनी वयचेले खंय? पारंपारीक मच्छीमारी लोक वर्सान वर्स थिंगा आपली पोटाचे जाळ मारून पोट भरता। तिसरो प्रश्न, गणपतीक वर्सान वर्स विसर्जन आमी दर्या बिचार दिता आनी आयज तर ती गव्हर्मेंटान तर एक्वायर केली जाल्यार गांवच्या लोकांची आनी ताची फुडी इलाज ना। तेन्ना आमी सगळीं भावांनी भयणी एकवट जावन तेका ओपोज करपाक जाय। हे आता फक्त एक्वायर कित्या खातीर करपाक करता बरा? जागा आपल्या हातीन घेवपाक, गव्हर्मेंटा हातीन घेवपाक। एकदां जागा गव्हर्मेंटा हातीन घेतली न्ही, ऑटोमॅटिक 5 वर्सांनी कितें करतले? डिनोटिफाय करतले आनी बऱ्या बिल्डराक विकतले। मनीस उपाशी मरप काय जनावर पोसप हेची म्हाका उत्तर दिवचे। कासवा खातीर म्हण कित्याक? कासव खंय ताती घालपाक शकतात, खंय पोर काडपाक शकतात। पयलीं लोकां पोट पळोवप, आपली जंत सुखी आसा काय कितें हें राजान पळोवपाक जाय। पर्वरे महिंद्रा शोरूमाकडचे वल्त ट्रक आनी ट्रॉली खातीर साप्प धोकादायक जालां। ह्या वल्तार आत्रे पयऱ्यान एक्सिडेंट जायत आसतात आनी हायवेचो पुराय ट्रॅफिक आडकता। सोमारा ट्रॉली आनी एक ट्रक ह्या वल्तार उमथली। ट्रॉलीचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान हो एक्सिडेंट जालो। कांय दिसां फाटीं अशीच एक ट्रॉली थंयच उमथल्ली। येरादारी पुलिसांनी हे वल्तापुरतो मार्ग बदलचो म्हूण संबंदीत खात्यांक प्रस्तावय दिला। सरकारान बेगिनात बेगीन हाचेर उपाय काडचो म्हूण लोक मागतात। ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल हो तो वो बस बचाने के चक्कर में ब्रेक फेल हो, ब्रेक लगा नहीं तो उसमें मारा फिर। आप कहाँ से आए हो? मैं गोवा से लौट गया था। जा रहे हो? दिल्ली जा रहे थे। कुछ हुआ आपको? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। वो चोट है हल्की। दूसरे गाड़ी वाले को? नहीं, कोई नहीं था उसमें। हांगा तर आतां वर एक्सिडेंट स्पॉटवर रेग्युलर हांगा एक्सिडेंट जायत आसता। वो आतां राती एक्सिडेंट जालो देडाक। सो हे जावन सारको बॉटलनेक हांगा एक्सिडेंट जावन रेग्युलर फीचर। हितून आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक बरयल्लें आसा कितें इम्प्रुवमेंट करपाक जाय रोडाचे। सो अजून काय हेजो आमकां काय
तांकां कन्सर्न डिपार्टमेंट PWD हायवे बेगीनूच हितून कितें तरी तांच्यांनी रेमिडियल मेजर्स काडपाचे आनी हे एक्सिडंटचे रेड्यूस जावपाचे. कर्व आसा पळय थंय तें भरून काडपाचें आशिल्लें, तें केन्नाच करूंक ना. आतां जाता कितें, आतां गाडयो येतकच तो कान सुद्दां असो दवरला पळय, ह्या डायरेक्शनान दवरला, तो थंयच्यान येतकच लोक सदांच येतना भायले ड्रायव्हर्स बी आसा ते सगळें सारकें केल्लें आसतलें, रोड इंजिनियरींग सारकें आसा म्हूण करता, आनी ते स्ट्रेट येतकच हांगा येतकच रायट एंगल एकदम तांकां मारून घेवचें पडटा आनी ते पडतता, व्हडले कंटेनर्स बी पडतता. साद्यो खबरी जर आमच्या इंजिनियरींग हातूंत केले जर जाल्यार कितलेशेच सेव जावंक शकता. घेऊ एक वेवसायिक विसव.